सौनु आमी गिदमी गल्या अनि सिरविलाई गीत गायन कर्या कोंगणी भक्ति गीतांबु पानसंको 286
जेजू आमी तुज्या पांय तळासांव किर्तनगार म्हणटा कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो सर्वेस्परान ताका कान दिले आमी सर्व आमच्या जिवितांत आसले उणेपण कश्ट नश्ट सलवणी घेवन सुमया सोशे आयली हांव सुमयान म्हणली उतरां येया म्हजी सोशी तुमी कश्ट दिले न्हू आनी वजन वयतले न्हू येया म्हजी सोशी तुमी कश्ट दिले न्हू आनी वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितां हांव तुमचे सवय आसतलो संसार सरा पर्यंत संसाराच्या अंत्य पर्यंत हांव तुमचे सवय आसतलो म्हणून सुमयान बसयला थोडो वेळ सुमयाची स्तुती करूं सुमयाक आराधन करूं सुमयाक वंदन करूं ताची वाकण स्तुती करूंक आमी हांगासर आसां सुकाळी आनी आकाळी सर्वेस्परा तुज्या देवाची स्तुती कर ताका किर्तन गायन गावन ताका अर्गां दी तर आतां आमी सुमयेची स्तुती करया गावन गीत हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देवा बापाक जेजू सुमयाक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आमी हरसून गावया आमी बसया तुमच्या बुकांत सुमयाची स्तुती करया पान संको 50 आनी 56 Jihu Biblia
सोनियाची उतरां मोती दडया हांव आसतलों तुमचे सवे संवसार सरा पर्यंत आमचो सोमी आमचे तावन पयस रावचो सोमी न्हय आमचे सवे रावचो हांव तुमकां अनाथ तांबरी सांडून वचना तुमचे संगत रावतलो तुमकां बोड दितलो तुमकां कृपेन सक्तीन भरतलो तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो स्वताचो आत्मो तुमकां कृपेन भरतलो आमी हरी एकलो पवित्रत्म्यान अभिषिक्त जाल्या संस्कार सक्रामेंत आमी जोडनो सोनियाची मोगाळ भुरगीं आमी जाल्या सोनियाक आज आमी आराधन करता आसतना आमी निजायकी हरी एकलो बागे देवाक आमच्या रूप पळोवचें बाग म्हजें आनी तुजें देवाक आमचो रूप पळोवचें बाग कित्याक ह्या येवकरिस्तांत जेजू आसा ह्या येवकरिस्तांत जेजू हजर आसा खरेपणी हजर आसा कीर्तनगार 141 कीर्तनांत भोव अपुर्बायत अशें म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर हांव तुका उलो मारतां म्हाका कुमो करून तुर्त कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या थाळ्याक कान दी
दुपारपरी म्हजें प्रार्थन तुजे मुखार सोडून दी. म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेचे भेटवणे परी जावं दी. आमी जेन्ना आमचे हात उबारून सोम्याची स्तुती करता, देव आमकां सदांच आयकूंक तयार आसा म्हणटा कीर्तनकार. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर, म्हज्या ओंठांच्या दारा कडेन एका पारेकाराक दवर. वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलना जावं. नसल्या मनशां संगत मेळून वायट करणी करूंक म्हाका दिनाका. तांच्या पक्कोणांची हांव रूस पळोवचना. प्रामाणीक मनीस म्हाका मारूं आनी भक्तिवंत मनीस म्हजी सूख सारकी करूं, पूण पातकी मनीस म्हजें मातें तेलान माकिना जावं. अशें करीन तर हांव तांच्या गुन्यांवांत भागीदार जातलो. भाव भयणीनो, कीर्तनकार म्हणटा म्हज्या वंठांक तुजी स्तुती करच्याक हांवें बऱ्या उतरां मुखांत, म्हज्या बऱ्या उलोवण्या मुखांत हांवें देवाची स्तुती करूंक म्हाका कृपा दी. वायट उलोवणे आमी पयस करूंक आनी बऱ्या उलोवण्या मुखांत सोम्याची स्तुती करूंक आमी फुडें सरया. आतां आमी गीत गावया. अनुदिना नन्ना कायुव देवरिगे. देव आमचो सदांच आमकां राखता. देव आमकां सदांच चलोवन व्हरता. आमची हर एक खुशी कितें आसा ती देवाक कळीत आसा. आमची हर एक घडी देवाच्या हातांत आसा. एक केस सयत धवो वा काळो करूंक आमचे वरवीं साथ दिना. सगळी आमच्या जिविताची हर एक घडी देवाच्या हातांत आसा. आमचो उस्वास तो देवाच्या हातांत आसा. जर आमकां उस्वास काडूंक साथ दिना तर आमी हांगासर येवंक साथ दिनातलें. आमकां हर एका घडये हर एका वेळा आमकां चलोवन व्हरचें तें देवान आमच्या पैणार आमकां सांगात दिवचो. देवान आमी न्हिदिल्ल्या वेळार आमकां बरी न्हीद दिवची आनी न्हिदेतावन परत आमी आनी एका दिसाक आमी उठचें तेंय देवाच्या हातांत आसा. तर तसल्या देवाची आमी स्तुती करया आनी गावया. अनुदिना निन्ना ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. 79 ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. 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 ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವರಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ
ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಒಂದು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಒಂದು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಒಂದು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿಗಾಗಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ದಾರಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಒಂದು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಒಂದು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಒಂದು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವರಿಗೆ ಸಂಶಯವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದ ವಂದನೆ ಅಂದಿನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವರಿಗೆ ಸಂಶಯವು ವಂದನೆ ಯೇಸು ದೇವ ಒಂದು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಒಂದು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोबडीनो आज आम्ही सर्व हांगासर आसां हांगासर आमकां हाडिल्लें कोणें देवान आमकां एक बरें मोन दिलां हांगासर येवचें आमचे सर्व राटावडी आमी बगलेन दवर थोडो वेळ थोड्यो घडयो सुमयेच्या हाजरपणान करसूंक आमी आसां बरी रातीची न्हीद आमकां देवान दिल्या बरो विशय आमकां सुमयान फोव केला आमकां दिसपडटें जेवणा खाणा कितें जाय तें सगळी आमी केल्ल्या त्या वावराक देवान फोव तो प्रत्युत्तर दिला आमच्या पैणा वेळार आमी हिंगासर येता आसतना पैण करता आसतना आमचे पैण ते शाबीत रितीन चलोवन व्हरूंक आमकां सुमयानच फोव केला कितलोसो लोक घरांतल्यान भायर सरलो पाटी घरा सुरक्षीत येनातली घडीतां आसात पूण आमकां सुमी हात धरून चलयता कितेंच अपाय जाय अशें कितेंच वायट घडन अशें आमकां सुमयान राखलां ह्या खातीर आमी परत तेंच गीत अनुदिना येन्ना कायव देवरिगे केवल कोरस मात्र आमी गावन देवाची स्तुती करया आमकां देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया आमी भक्तीन परत तेंच गीत आमी गावया
Isuracha Anadinena Tayodiriki Samishanam Harivandane Anuvinarana Tayodiriki Samishanam Harivandane Vanarideya Vittukalyan Isura Vaniraja Isuraja Vaniraja Isudeva Vaniraja Isuraja Hallelujah 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 Jesus, worship you, Jesus, everyone, Jesus, the power of God, Jesus, the Son of God, Jesus, the God, Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, Son of God, Jesus, Sonia Jesus, Sanata Sangya, Sonia Jesus, Sonia Jesus, Amka ho, Savit dis, tu infavo che gli hack, Amituka, Organitao, Yadisa, Ya Pavitra Swater, Tuji Stuti Kurungo, Tuka Aradan Kurungo, Tuka Vandan Kurungo, Ami Ailiao, Amchere, Tuji Kakurtici, Tunudar Gale, Amka Tuja, Besavani Bar, Amche Sagle Jivit, Tuja Hatant, Ami Samarpan करता हूँ आमचे सगळे कुटुंब कुटुंबांतल्या हर एका संध्याक आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या कुटुंबांतल्या काजारी जोड्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जणांक तुझ्या हातांत आमी भेटयता आमकां हर एक लागी शांती समाधानाचे जीवित जियोंक तो फावो कर आमच्या कुटुंबांत सदांच शांती समाधान बोगसाणे मोग वस्ती करिशें कर आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तुज्या कृपे सक्तेन बर ह्यो थोडो वेळ तुजे संगता करसूंक आमकां तुज्या सक्तेन बर आमकां तूं बळवंत कर पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी आमकां तुजी स्तुती करूंक आमकां आदार दी अर्गां तुका समियान जेजू ओगराब तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू स्तुती तुका समियान जेजू आराधना तुका समियान जेजू महिमा तुका समियान जेजू हालेलुया 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 आतु बार स्तुति करी हालेलुया
Hallelujah, 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 कीर्तनगार 142 कीर्तन दश म्हणटा व्हडल्या तळ्यान हांव सर्वेस्पराक उलो मारता व्हडल्या तळ्यान हांव सर्वेस्परा लागीं विनंती करता म्हजो विळाप ताचे मुखार वंतिता म्हजे कश्ट ताचे मुखार उक्ते करता म्हजे भितर म्हजो जीव विरोवन गेला तरी म्हजी वाट तूं जाणाय हांव चलतां त्या रस्त्यान तांणी म्हाका पास मांडला उजव्याक हांव नदर घालतां आनी पळयतां पूण म्हाका वळखतलो कोणूच ना आसरो म्हाका ना जाला म्हज्या जिवाचें कोणाकच पडून वचूंक ना सर्वेस्परा तुका हांव उलो मारतां तुका सांगतां तूं म्हजो आसरो जियेतल्यांच्या देशांत तूंच म्हजें दायज म्हज्या हुल्याक खांदी कित्याक हांव दुबळो आनी दळदिरो म्हाका गद्देतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक म्हजे प्रास ते चड बळिश्ट आसात प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयल्याय भाव भयणीनो कितल्या पुरबायेची कीर्तनगाराची उतरां हांव तुका व्हडल्या तळ्यान उलो मारतां म्हज्या भोंवतणी सगळ्यांनी म्हाका सांडून घाला सगळ्यांनी म्हाका सांडला तिरस्कार केला पूण तूं म्हाका तिरस्कार करचो नाय म्हज्या कश्टा वरवीं म्हज्या सलवणे वरवीं म्हज्या एकसुरपणा वरवीं हांव कस जाता म्हाका ह्या संवसारांत म्हजो म्हणलो म्हाका आदार दिवचो कोणूच ना ह्या वखदां सोमिया तूंच जावन आसाय म्हजो आसरो तूंच जावन आसाय म्हजो भद्र आसरो आनी हांव तुजी स्तुती करतां हांव तुका सदांच आराधन करतां म्हणून आमी गावया गीत गावन स्तुती करया पांचसंकु 82 Ante
सुमेचे हजरपण आमच्या बवारी आमी अनुभव करया. जितना जेजू सरशी जेजूचे नाव कोण उसारता थंयसर सैतानाक जागो ना. सैतान पोळोन दवरता. सैतानाक जेजू मुखार रावोंक साथ दिना. जो कोण जेजूचे नाव उलो मारता थंयसर वायट सकत खोटी सकत ताका जागो ना. कित्या जेजून सैतानाची सकत दुस्पटावन घाल्या. जेजूच्या रक्ता मुखांतर सकट वायट सकत ताणें पयस केल्या. जेजूचें नांव सडवून दिवचें नांव. जेजूचें नांव ते सोडका दिवचें नांव. तर आमी जेजूच्या नांवाची उबे रावून स्तुती करया. गावून गीत जेजूच्या नांवान तुमच्या कद्दाराच्या बुकांत 70-70 जेजूच्या नांवान जैत आमकां ते लाभता. जेजूच्या नांवान सैतान पोळोन दवरतात. जेजूच्या नांवान रावच्या वखदा कोण आमकां आडावंक शकता. जेजूच्या नांवान जैत आमची जावन आसा. Jesu'च्या नावान सैतान संपला. हालेलुया. जेजूच्या नावान सैतान संपला. जेजूच्या नावान रावच्या वखदा सांगोना पाडा सोडटा. जेजूच्या नावान सैतानची जावन आसा. जेजूच्या रक्तान सैतान खातीर हालेलुया. जेजूच्या रक्तान सैतान संपोवन धांवता. जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदा सांगोणांका पाडा सोडटा. जेजूच्या रक्तान सैतानची जावन आसा. जेजूच्या क्रूसान सैतान खातीर हालेलुया. जेजूच्या क्रूसान सैतान संपोवन धांवता. जेजूच्या क्रूसान रावच्या वखदा सांगोणांका पाडा सोडटा. जेजूच्या क्रूसान सैतानची जावन आसा. जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतान खातीर हालेलुया. जेजूच्या उतरान सैतान संपोवन धांवता. जेजूच्या उतरान रावच्या वखदा सांगोणांका पाडा सोडटा. जेजूच्या उतरान सैतानची जावन आसा. जेजूच्या मोगान सैतान खातीर हालेलुया.
आनी आमच्या काळजांत तो वस्ती करून दी म्हणून आमी मागया. Debaciuta Ramejkovia. सर्वस्वर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया दोंगरांत जेजू सकला देऊन तसे व्हड व्हड लोकांसमूह तांच्या फाटल्यान गेले
तवळी एक कोडकार येवन ताच्या मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, साईबा, तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका पडलो आनी म्हळें, म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षणीच ताचें कोड नितळ्ळें. तवळ जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकय सांगनाका. शीर याजक लागीं वचून तुका सदाकय आनी तूं नितळ जालाय म्हणून समेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोयजेन फरमायिल्ली काणीक भेटय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. बसात. म्हाका मौन आसा, नितळ जा. म्हाका मौन आसा, नितळ जा. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूस अशी विविध रितीचे पिडेस्त वायट सकत आसले मनीस ताचे चडशे आयले. हर एकल्यांनी बरेंपण आपणायलें. जेजू थंय जो कोण वेता ताच्या जिवितांत कितेंच उणेंपण जायना. रित्या हातांनी तो पाटी येना. बायबलांत आमी खंय सरी पळयल्यार जेजू लागीं बरेंपण आशेवन बरेंपण मागून गेल्ले मनीस रित्या हातांनी कितेंच बरेंपण आपणाय नासतना पाटी आयलेले कोणूच सुनांत. आज आमी पळयलें तो कोडकार जेजू लागीं मागता, तुका मौन आसा जाल्यार म्हाका नितळ कर. तुका मौन आसा तर म्हाका नितळ कर. एक सादें बोव मोठें मागणें त्या कोडकाराचें आनी जेजू ताचें मागणें आयकता. जेजू म्हणटा, म्हाका मौन आसा, तूं नितळ जा. असली जायतीं सन्निवेशां घडितां आमी पवित्र पुस्तकांत पळोवची तर आमकां पळोवंक आनी वाचूंक मेळटात. आमी मातेवाच्या सुवार्तेंत 8व्या अध्यायांत 14 वळींतावन 15 वळी मुसर वाचल्यार आमकां थंयसर एक घडीत अशें आसा. मातेवाचो वांजेल 8वो अध्याय वाक्य 14 तावन 15 म्हणसर. जेसू आनी आतां जेसू पेद्रूच्या घरा पावलो. थंय ताची ससूमाय तापान न्हिदून आसलेली तें ताणें देखलें. ताणें तिचो हात धरतच तिचो ताप सुटलो आनी ती उठून ताका सरबराय करूंक लागली. पेद्रूच्या सासूमाईच्या घरा गेल्ल्या वेळार पेद्रूची सासूमाय तापान न्हिदून आसली. थंयसर आयिल्ल्या सयऱ्यांक सत्कार करूंक तिचे वरवीं साथ दी जावंक ना, कित्याक ती तापान आसली. ह्या वेळार जेजू थंयसर पावता आनी पिडेंत आसलेल्या तिका पळयता आनी जेजू तिका बरें करता. उपरांत ती तांच्या गरजांक पावता, तांकां सत्कार सन्मान करता. आनी दुसरें आनी एक घडीत आमी पळोवचें तर तेंच मुखार सोनू मातेवाच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 16 तावन 17 म्हणसर आमी वाचलें तर अशें आसा. सांज जातस जायत्या दिवसार लागल्या सणाक लोकांक ताचे सरचें हाडलें. सांज जातास जायत्या देवसार लागल्या व्यक्तीक जेजू सरशी हाडलें. आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसरांक धांवडायलें. एकाच उतरान ताणें देवसराक धांवडायलें. एकाच उतरान ताणें देवसराक धांवडायलें आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. अशें पूण समेसाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. मुगाळ भाव म्हणून पळया,
इजाया प्रवाद्यान जेजू ह्या संवसार येता म्हणून प्रवाद कर. सुमार 750 वर्सां पयलेंच सांगलें आमचे रोग तो घेतलो, आमची पिडा शिडा तो ताणें वापयली. आमची पिडा शिडा, आमचे कश्ट, दूख, बेजाराय सगळी जेजू स्वीकार करूंक सदांच तयार आसा. आनी एक घडीत त्याच वांजलांत, मातेवाच्या वांजलांत जेजू शतापतीच्या साकराक बरो केल्ल्या त्या घडितांत आमी पळोवचें तर 8व्या अध्यायांत वाक्य 5 जावन आमी 10 म्हणसर वाचलीं तर अशें आसा. उपरांत जेजू कफरनाहूम भितर थरसतास एक शतापती ताचे सश्यान आयलो आनी विनंती कर म्हणालो, सायबा म्हज्या साकराक आर मारला आनी घरांत पडून तो कठीण उलवता. सायबा म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळता. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. हांव येवन ताका बरो करता. जेजू म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन साप दिवन म्हळें, सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सळंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. पळया कसलो बावर्त शतापतीचो. तूं एक वाक्य, एक उतर सांगशी तर म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्याच्या हाताक घाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी हांव म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतल्या आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतेल्यांक तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड बाबत इस्रायलां सयत कोणायतय म्हाका मेळ्ळलो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. मुगाळ भाव भयणीनो, शतापतीच्या साकराक जेजून बरें करचें. शतापतीन येवन ताचे लागीं साकरा खातीर मागलें. ताचे खातीर न्ही, म्हाका साकरा खातीर मागलें आनी जेजू म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. हांव येवन ताका बरो करता. मातेवाच्या वांजलांत 19व्या अध्यायांत 19 वाक्य 20 आमी 20व्या अध्यायांत आमी पळयता. 20व्या अध्यायांत वाक्य 29 to 34 म्हणसर 29 to 34. जेरिको थावन जेजू आनी ताचे शिस्त भायर सरून वेताना एक व्हडलो काळसमो ताच्या फाटल्यान येतलो. दोग जाण कुडे त्या वेळार मार्गाचे देगेर बसून आसले. जेजू तेणे पाशार जाता म्हूण सांगलेलें आयकताच ते बोब मारी लागले, सायबा दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर. ते बोब मारी लागले, सायबा दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर. लोकांन तांकां ओगे रावा म्हणून बेश्टयले, पूण ते सायबा दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर म्हणून आनीकय व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागले. सायबा दाविदाच्या पुता म्हणून आनीकय व्हडल्या तळ्यान ते बोब मारूंक लागले. ते दोगांची सुरावलो आनी तांकां आपूण विचारी लागलो, हांवें तुमकां कितें करी सै म्हणचें तुमी? ते म्हणाले, सायबा आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजून तांकां कणवळाय दाखोवन तांचे दोळे आपडले. ताक्षणीच तांकां दिश्ट मेळ्ळी आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजून तांकां कणवळाय दाखोवन तांचे दोळे आपडले. तक्षणीच तांकां दिश्ट मेळ्ळी आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले. मोगाळ भाव भयणीनो, असलीं गणितां आमी पळोवची तर आनीकय जायतीं हर एका गणितांत आमी पळयता आसतना हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना कोण जेजू सरशी येता, विविध नमण्याचे पिडा शिडा घेवन, जावं बरो कोडकार, जावं बरो आर मारिल्ले, जावं बरो तापान आसले, अशें विविध नमण्याची पिडा शिडा घेवन आसलेल्या मनशांक जेजू सरशी हाडलेल्या वेळार जेजून गुण करचें आमी पळयता. जावं पुरो 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत कश्टवची ती स्त्री, ती आपूण बरें जाय म्हणल्यार त्या आशेन थंयसर आसलेल्या सगळ्या लोकां मदें
ती दोवन वचून जेजूचे वस्तूर या आंग वस्तूर आपडता आनी त्या वेळार ती गूण जावची आमी पळयता. जायराच्या दुवेक जेजून गूण केल्ले घडीत आमी पळयले. जायर जेजू लागीं मागणी करता ताच्या दुवेक गूण करच्याक आनी जेजू ताची पिडा गूण करता. ही सर्व हांवें निदर्शनां तुमच्या मुखार दवरलीं. कित्याक? कारण इतलेंच जेजू लागीं आयलेल्या खंयच्याय व्यक्तीक जेजून रित्या हातांनी धाडलेले ना. हर एकल्याकी जेजू बरें करता. जेजू हर एकल्याची पिडा शिडा आपणांतय घेता आनी हर एकल्याकी बरेंपण फाटीं दिता. भावा भयणीनो, आमी कश्टांत आसलेल्या वेळार, सलवणेंत आसलेल्या वेळार, पिडा शिड्यांत आसलेल्या वेळार आमी कोणा सरशी वेता. फाटल्या दिसांनी एक कुटाम म्हजे सरशी आयलें. एक कुटाम म्हजे सरशी आयलें. कांजर जावन 4 म्हयने जाल्यात आनी त्या काजर जावन त्या घराक आयलेल्या स्त्रीक ताका सबारपोटी तिची भलायकी बिगडताली. कारण इतलेंच 12 वर्सां आवय बापाय सांगाता आसलें तें चेडू, आवय बापायच्या मोगांत वाडिल्लें तें चेडू, तें आपणाचें कुटाम आपणाच्या मोगाच्यान सांडून दादल्याच्या ह्या गोवाच्या घरा आयिल्ल्या उपरांत एका रितीन तें मानसीक रितीन कश्ट जालें. ताका आयकून ताची सासूमाय विपरीत जोर आसली आनी तसो दादलो सयती आपल्याच्या पुतण्याचें उतर आयकूच्या बदलाक दादल्याचें उतर, आपल्या पुताचें उतरच आपल्या आवयचें उतर तो आयकतलो. देखून एका कुशींतावन सासूमाय ताका तिरस्कार केल्लें आनी एका कुशींतावन आपल्याच दादल्यान तिका विविध नोमणेन कश्टूंचें आसलें. अशें तें चेडू, तें काजर जावन त्या नव्यान आयलेलें तें चेडू जायते नोमणेन कश्ट जाता, समस्यांक वळख जाता. ह्या वेळार कितें करता त्या घरची एका पंडिता सरशी त्या चलयेक आपोवन व्हरून वेतात आनी त्या पंडिता लागीं आपोवन व्हरून ताका वखद दितात आनी सबार पोवटी त्या स्त्रीयेक अशें वखद दिवन एका रितीन समस्यांत आसले त्या चलयेक आनीकय चड तिचे भलायकी बिगडशें केल्लें घडीत आयकत आसतना म्हाका एका रितीन बेजार जाली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कश्टांत आसलेल्या वेळार, सलवणेंत आसलेल्या वेळार, एकसुरपणांत आसलेल्या वेळार, पिडे शिडेन आसलेल्या वेळार आमी वायट व्यक्ती लागीं या वायट करच्या व्यक्ती लागीं वायट सत्तेच्या फाटल्यान आमकां हेर संगतींतय आमी आकर्शीत जाता. पूण आज आमी पवित्र पुस्तकांत आमकां एक जाप आमकां हर एकल्याक आज मेळटा. सोमी हर एकल्या लागीं उलोवन म्हणटा, तुमी कश्ट केले न्हू, पिडा शिडा आसलेले न्हू, सलवणी आसलेले न्हू, कोणा सरशी वचनाकात, म्हजे सरशी येया, म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां सुडका दिता, हांव तुमकां बळ दिता, हांव तुमकां कृपेन भरता. तर हांगासर आयलेले ते व्यक्ती जावं पुरो जाहीर जावं पुरो आरेगार ह्या रक्तस्रावान भरलेली ती स्त्री, ताणी कोणा सरशी ती धांवन वचोंक नात. ती आयली जेजू सरशी. जिविताची जर भलायकेची जर आसलेल्या त्या जेजू सरशी ती आयली आनी ताणी भलायकी आपणायली. आमी आज ह्या सुवातेर आसां कित्याक आमी बोवर्तान बरवशान ह्या जग्याक आयल्या. सबार पोवटी आमी दोन दोणीचेर पांय दवरचे आसा. हांगासर जायनातल्यार थंयसरी जाता गे म्हणलें आमी प्रयत्न करचें आसा. पूण आज आमकां जेजू म्हणटा, एकच सोम्याचेर विश्वास दवरा. एक सोमी आमकां आसा, एकच देव, तो देव जिवीत दिवचो देव. आमचो देव मेल्ल्याचो देव न्ही, आमचो देव जिवीत दिवचो देव. आमचो देव आमकां कृपेन भरचो देव, आमचे सवे आसचो देव. जेजून म्हणली ती उतरां ताणें सर्गाक सोडून वेच्या पयलें म्हणली ती उतरां, हांव तुमचे सवे आसतलो, हांव तुमचे सवे आसतलो. ही बासवणी दिवची ती उतरां. हांव सदांच तुमच्या संगता रावतलो, हांव सदांच तुमच्या संगता तुमकां बळवंत करतलो, हांव तुमकां हर एक लागीं कृपेन भरतलो. तर आज आमी आमचो भावार्थ एका देवा थंय आमी कसोवया. आमच्या कश्टा वेळार, सलवणे वेळार,
निरासपणा वेळार आमी जेजूस अशी मात्र वेचाक प्रयत्न करिया. तसो जेजू हर एका ताचे जरशी आयल्या हर एका व्यक्तीक बरो केल्लो आमकांय ताच्या कृपेन आमकां बरोवन दी, आमकांय ताच्या सक्तेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आमचे जबाब अर्गानी होगळाक तुका ससच्या ससना. जेजू आमच्या देवा तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या राया अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या जिवा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या दुनिया अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या सुनिया अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या सरबुंडरा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या मोगा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या जैता अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या बुजवंडरा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या खऱ्या इष्टा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या सर्गींच्या वैजा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या संतोषा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या शांती समाधाना अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमकां धैर्य दितल्या अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या बरोवशा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या सर्गी दिरव्या अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमचे दैवीक जणवाये अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या पुनर्जीवनपणा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू बसयलेल्या मेस्सिया अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू संसाराच्या उजवाडा अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू बऱ्या गवळ्या अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू देवाचे शेळये अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू पास्काचे शेळये अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. जेजू सर्गींच्या उंड्या अर्गानी होगळाक तुका ससनाच्या ससना. थोड्यो गुडयो आमी मौन रवया. जेजूचो अपरिमीत मोग गुण करची ती सकत आमी नियाळया. आमी जून म्हयन्यांत आसा. जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो. आमी फाल्यांच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आमी आचरण करता. जेजूचें पवित्र काळीज आमच्या मोगान भरलेलें काळीज, आमच्या मोगा खातीर तें गायिल्लें काळीज, आमच्या मोगा खातीर तें पापसल्लें काळीज. तर आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचें सर्वस्व जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी समर्पण करिया. आमची जबाब आराधना स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. आराधना स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सासणू बापाच्या पुताच्या. जेजूच्या काळजा स्पिरीत संतान हांव वारमायेचे कुशींत घडिल्ल्या.
जेजूच्या काळजा देवपुताक परिपूर्ण मिळल्या. जेजूच्या काळजा अगणित महिमेच्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देवाच्या पवित्र तेंपला. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देवाच्या घरा आणि सर्गींच्या दारवट्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या आकट्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा नीतीच्या आणि मोगाच्या रावळेरा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा बरेपणान आणि मोगान भरलेल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सर्व शगुणांचे अगणित गुंडाये. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सर्व तरांनी होगळा फावो जाल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा समेस्त काळजांच्या राया आणि मदगता. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा जाणटेकायच्या आणि जाणवायच्या सर्व भंडाराच्या सागोरा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देवपणाच्या सर्व संपूर्णकायच्या मंदिरा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देव बापाक भोव संतोष आयिल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा तुझे संपूर्ण कायेचो वांटो आमकां समेस्तांक मेळयल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सासण पर्वताच्या अत्रेगा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सस्मीक आणि भोव काकुळदारा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा तुका उलो मारतेल्या समेस्तांक ग्रेस्त करतेल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा जिविताचे आणि शांतीपणाचे झरी. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा आमच्या पातकांच्या पारीकपणा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा कपडांनी भरलेल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा आमच्या खोटेपणा खातीर गायल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा मरण पर्यंत कलते जाल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा भलयेन पापसल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सर्व बुजवणीच्या आरंभा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा आमच्या जिवा आणि जिवानपणा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा आमचे सवतकाये आणि समाधाना. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा पातकांचे भलये. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा तुझेर पातयेल्यांचे बाचावे. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा तुझे थंय मरतेल्यांच्या भरवशा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा समेस्त संतांच्या उल्हासा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. असल्या मोवाळ मोगाळ दयाळ काकुळतीच्या जेजूच्या काळजाक एक घडी मौनपणी आमी काळजांत आदान करया आनी आमकांय ताचे तसलें काळीज दया करूं म्हूण आमी मागया. जेन्ना लोक विविध नमण्याचे पिडेस्तांक घेवन आयलेल्या वेळार ताचें काळीज काकुळतीन कणवळायन भरलें. जेन्ना तो लोक 5000 लोक ताचें उतर आयकूंक थंयसर जमो जाल्ल्या वेळार तांकां पळयलेलो जेजू कणवळायन भरता. तर असल्या दीनपणान भरलेल्या काळजांतय आमची मनां आमची काळजां आमी भेटोवया. कीर्तनगार म्हणटा सदांच म्हज्या ओंठांनी हांव तुजी स्तुती करतलो. हांव तुका अर्गां दितलो तुका होगणां दितलो. तर आतां आमी गावया एक अर्गां गीत उबें रावया.
Bukate Pal Sanko Yambata Wambatu 89. तालियों पे भक्ति पढ़ने ज्ञान करें
आमचे सर्व आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. समय संवादार आमी आशोवया. जेन्ना सांत थॉमस जेजू पुनर्जीवन जाल्लो थंयसर दिश्टीक पडतना नातुल्लो त्या वेळार त्या पुनर्जीवनपणाचेर विश्वास दवरूंक ताणें तिरस्कार केल्ल्या वेळार जेजून म्हणली उतरां, थॉमसा, बेविश्वासी जायनाका, विश्वासी जा. हाड तुजे बोट आनी घाल म्हज्या कडवळांत. बेविश्वासी जायनाका. सोन्यान जेजून आमकां हर एकल्याकी सोडवून दिल्या आपल्या मरणा मुखांत्र, कुर्साच्या मरणा मुखांत्र ताणें आमकां सोडवून दिल्या. आमकां हर एकल्याकी जिवीत दिवचे खातीर तो एकलो कुर्साचेर ताणें जिवाचें बलिदान समर्पण केलें. ते श्रेष्ठ बलिदान सोन्यान आमचे खातीर भेटयलें. आपल्या जिवाचेंच बलिदान खंयच्याच धर्मांत आपणाचेंच मांस आनी रगत दिवचें आमी पळोवंक शकना. जेजून मात्र संपूर्णपणी ताका खाली केलो, संपूर्णपणी ताणें खाली केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. देवान संवसाराचो असो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ओपून दिलो. संवसारी ओपून दिल्ल्या त्या जेजू क्रिस्तान सोडवणदारान आमच्या बाचावे खातीर, आमच्या सोडवणी खातीर आपणाचेंच जिवाचें बलिदान भेटयलें. तसो जेजू आल्तारार आसा. आमच्या विविध गरजां खातीर मागूंक ताच्या फुडें आमचें जिवीतच समर्पण करूंक तो आमकां उलो दिता. तर सोन्या मुखार आमी दिमी घालया. आमच्या जिविताची विविध गणितां आमी सोम्याच्या हाती आमी भेटोवया. आमचे जिवीत सोम्याच्या हाती आमी भेटोवया. आमच्या जिवितांत जे कितें घडटा ते सगळी सोमी कळीत आसा. सोम्यान म्हणा तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून सोम्यान मेजून दवरल्यात. आमच्या जिवितांत कितें घडटा, आमच्या जिवा भितर आसची ती पिडाशिडा, आमच्या जिवांत आसचे ते अत्रेग, आमचे ती आसचे ते अत्रेग, आमच्या मतींत आसचे ते टेन्शन, सगळी सोमी जाणा, सोमी जाणा. आमच्या कुटुंबांत आमची कुटुंबां आमी सोम्याच्या हाती समर्पण करया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या मलगड्यांक, पिडेस्तांक, प्रायवंतांक सगळ्यांक आमी सोम्याच्या हाती समर्पण करया. युवा जाणां खातीर आमी युवा जाणांक सोम्याच्या हाती समर्पण करया. आमच्या भुरग्यांनी इस्कॉलाचें शिकप आराम केलां, तांचें शिकप बऱ्या रितीन जावच्याक तांकांय सोम्याच्या हाती आमी समर्पण करया. आमचे सगळे कुटुंब सोम्याच्या हाती दिवया. आमकां कुटुंबाचें जिवीत फोव केल्लें ताणेंच आनी आमचें कुटुंब चलोवन व्हरचेंय ताणेंच. आमच्या कुटुंबाचो वडील, कुटुंबाचो मध्यस्थ तस्सो सोमी जेजू क्रिस्त. आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितेंय सोडून आसा तर, आमच्या कुटुंबा जिवितांत ना समाधान आसा तर
तेही सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या जिवा भितर अशी पिडा शिडा जर आसा तर ती आमी सुमयेच्या हाती आमी भेटोवन दिवया. आमचो राष्ट्र आज आमी सुमयेच्या हाती भेटोवन दिवंक जाय. येदोळूच आमकां कळीत आसा एलिसांव जाला सरकार रचून जावचें ते प्रक्रिया चलती आसा. आमचो राष्ट्र चलोवन व्हरच्याक जोगत्या मुखेल्यांक येदोळूच वेंचून काडला आसता आमकां एक बरो सरकार गरज आसा. आमच्या हर एक राजकारणाच्या मोतींत उजवाड येवन एक बरो सरकार आमकां सर्वांच्या हक्कां खातीर वावुरचो, सर्वांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरचो, राष्ट्राच्या उदरगते खातीर वावुरचो, जात कात भेद नासतना हर एकल्याक समान रितीन पळोवचो एक सरकार आमकां गरज आसा. देखून सगळो आमचो सरकार, सगळो आमचो भारत राष्ट्र सुमयेच्या हातांत आमी समर्पण करया. सगळी भूमी प्रकृती सुमयेच्या हाती आमी भेटोवया. कृषीक ह्या दिसांनी तांच्या कृषीचो वावर तांणी आराम केला आसतना त्या कृषीत ह्या भुमींत जावची ती कृषी आमच्या हर एकल्याच्या गरजांक ती प्रकृती आमचे खातीर स्पंदन करता आसतना ह्या सगळ्या प्रकृतीक सुमयेच्या तबेन आमी भेटोवया. विविध वायट सवयांक बली जावन जिवीत विबाड करच्या सर्व युवा जनांक सुमयेच्या हाती आमी भेटोवया. तांणी वायट सवयो सांडून बरी जिणी जिवन तांकां सुमय कृपा दिवं दी म्हणून तांकां आमी सुमयेच्या हाती भेटोवया. आमचे दोनी हात आमच्या माथ्याचेर दवरया. आमच्या मोती जसची सर्व वायट चिंताप, खोटें चिंताप, अशीर चिंताप, मोसराचे चिंताप, रागाचे चिंताप, द्वेषाचे चिंताप, फारीकपणाचे चिंताप ते पयस वचूं दी म्हणून सुमयाक आमची सर्व चिंतपां ताचे ते ताका आमी समर्पण करया. आमचे थंय आमच्या कुडी भितर आसची सर्व वायट सकत पिडा शिडा, दूख, बेजाराई, सलवणी आसा ती आमी सुमयेच्या हाती समर्पण करया. खंयसर आमकां दूख आसा, खंयसर आमकां पिडा शिडा आसा, सुमय आज हर एकल्यागी गुण करता. जेजू सरशी आयलेल्या खंयच्याय पिडेसाक ताणें रिती हातीन धरलेलें ना. जेजूचें नांव जैत दिवंक शकता तें, जेजूचें नांव बरी भलायकी दिवंक शकता तें, जेजूचें नांव वायट सकत पयस करूंक शकता तें, जेजूचें नांव हर एक बरेंपण करूंक शकता तें. आमकां हर एकल्यागी आमचें जिवीत, आमचें सगळें सर्वस्व ताचे तबेन आमी समर्पण करया. ताकाच आमी भेटोवया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सणाक सुमयेच्या हाती आमी समर्पण करया. आमची जबाब आमचे संगता राव सुमया, आमचे संगता राव सुमया, आमी पिडेत आसतना, आमचे संगता राव सुमया, आमी अनवरान सांपडतना, आमचे संगता राव सुमया, आमकां एकसूरपण दोसतना, आमचे संगता राव सुमया, आमी निरासपणांत आसतना, आमचे संगता राव सुमया, आमी बावरतान दंडळतना, आमचे संगता राव सुमया, आमकां दूख सोसूंक मेळटा आसतना, आमचे संगता राव सुमया, आमी कश्टान सांपडतना, आमचे संगता राव सुमया, आमी समस्या
समस्यांक बली जाताना आमचे संतारावसमी आमी जिणेंतच परत आनी परत सलवतना आमचे संतारावसमी आमी ऋणांत बुडोवन कश्टतना आमचे संतारावसमी आमी आर्थीक समस्यांक वळख जाता आसतना आमचे संतारावसमी कुटुंबांत शांती समाधान नास जाताना आमचे संतारावसमी आमच्या विशयांत वायट अपप्रचार जाताना आमचे संतारावसमी आमच्या विशयांत वायट आमकां आयकूंक मेळटा आसतना आमचे संतारावसमी आमच्या विशयांत दुरसोणे टिका आमकां मेळटा आसतना आमचे संतारावसमी आमी पातकाक बली जाताना आमचे संतारावसमी आमकां दिसपडतो ग्रास सोडून कश्ट भोगतना आमचे संतारावसमी आमकां आमच्या मोगांच्यानी सांडून वता आसतना आमचे संतारावसमी आमकां उतर प्रयत्न लागून कोणशाक आमी पडटाना आमचे संतारावसमी आमी हेरांक एक वजें जाता आसतना आमचे संतारावसमी वायट सवयांक आमी सांपडतना आमचे संतारावसमी आमच्या विविध जिविताची कश्ट अनवरां सोन्याच्या हाती आमी भेटोवया आनी सोन्याचो आदार आमी मागया गावून गीत बाये सुवे सुवे एन्नात्मके सुवे एन्नात्मके सुवे एन्नात्मके सुवे एन्नात्मके नी बरुलु नन्न बाळु सೊಗಸು ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆಯು ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸು ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ದುಃಖವ ನೀಗಲು ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ದುಃಖವ ನೀಗಲು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳು ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನನ್ನ ರೋಗದಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ರೋಗದಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಾ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಾ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ
सगसु नीवरनु मनबाळे सगसु नीवरनु मनबाळे सगसु नीवरनु मनबाळे सगसु जुकणा बसोंक आसा ते बसयेत नंतर दिमे घालून मुखार सुवेत थोड्या घडयांनी आमी आमची मागणी आमची त्या सांव आमी सोम्याच्या हाती आमी भेटोवया सोम्यान म्हणा मागा आनी तुमी घेतल्यात मागा आनी तुमी घेतल्यात सोम्याच्या ह्या उतरांचेर विश्वास आमी दवरया आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी ताचे पांये तळ आमी भेटोवया आमची जबाब आयक आमची मागणी हे सोम्या देवा उदर मागया आमी पवित्र सभे खातीर पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या बाबा साहेबा खातीर गवळ्यां खातीर याजक आनी धर्मिकां खातीर आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या परजे खातीर आमी मागया आमी हर एकल्यांनी एखाद्या थंय आमचो विश्वास दवर देवा थंय मात्र आमचो बरवसो दवरून जियोंक कष्टां आनवार थंय जेजू सरशी मात्र येवंक आमकां तुज्या कृपेन बरें पवित्र सभेंत शांती समाधान राज जावंक पवित्र सभेंतल्या हर एका लोकांक क्रिस्ताची वळख मेळोवन तांणी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमकां हर एकल्याकी आमच्या मतीक उजवाड आनी जाणवाय दी म्हणून आमी मागया आनी गावया भारत आमच्या राष्ट्रा खातीर आज आमी मागया भारत आमच्या राष्ट्रांत विविध जाती खातीरचो लोक दुबळो ग्रेस्त लोक जियेत आसतना हे राष्ट्रांत शांती समाधान राज जावं दी सगळ्यांनी जात कात भेद लेखीन आसतना माया मोगान शांती समाधानान जियोंक आनी आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी बऱ्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावर करूंक आनी अशें आमचो राष्ट्र एक मोगाचो शांती समाधानाचो जागो जायशे आमी मागया आनी गावया आमचे खातीर आमचे थंय अशे सर्व कश्ट आमी वैयक्तीक बेजाराय सलवणी अशांती असमाधान अशीर चिंता आमच्या जिवितांत जाल्ले ते सर्व सलवणी उणेपण एकसुरपण आमी सोम्याच्या हाती भेटोवया आमच्या जिवितांत सोमी आमकां हात धरून चलोवंक दी वायटांत पयस रावंक आमकां कृपा दिवं दी
बरें उलोवणें बरें चिंताप आदारूंक आमकां आदार दिवन दी आमची पिडा शिडा सर्व पयस सरून दी सर्व रितीच्या आपायांतले आमी पयस रावशें सोमी आमकां राखून व्हरून दी आमच्या सर्व योजनांनी सोमी जैत फावो करून दी आमच्या सर्व कामांत तसो सोमी आमकां सांगात दिवन दी आनी राखून व्हरून दी आमच्या अर्थीक अडचणीक कुटुंबाच्या अडचणींत हांवन आमकां सोमी रक्षण आनी संरक्षण दिवन दी म्हणून आमी मागया आनी गवया आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत तुमी बिडार करून दी जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर वावरड्यांचो वावर व्यर्थ आमच्या हर एकल्याच्या घरांत आनी घराण्यांत सोमी वस्ती करून दी आमच्या घराच्या वणदी भितर सोमी आमकां रक्षण दिवन दी आमच्या कुटुंबांत अशें सर्व वायट सर्व खोटेपण दुश्ट सकत पिड्या शिडा अशांती सगळी पयस जावं दी आमच्या कुटुंबांत अशें युवा जाणांक बरो फुडार लाभून दी आमच्या भुरग्यांक शिकूंक बरी मोद दिवन दी काजरी जोड्यांक एकवटान काजरी जिवीत जिवंक कुडपा लाभून दी पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभून दी आनी अशें कुटुंबांत अशें उतर प्रायस्तांक बरो मान आनी गौरव मेळोवन दी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आमचे कुटुंबां बागेवंत जावं दी म्हणून आमी मागया आज आमी विशेष रितीन मागोवंक जाय पावसाच्या देण्या खातीर पावसिलो वेळ तरी आमकां आनीकी जायत्या पावसाची गरज आसा आदल्या वर्साय बरो पावस आमकां लाभोंक ना ह्या वर्सा पुणी बरो पावस आमकां लाभून दी आनी उदकाचो तत्वार ह्या भुमितावन पयस जावं दी आनी अशें कृशिकांक वेळार बरी कृशी करूंक तांकां आदार मेळोवन दी आनी तांणी करच्या वावराक फावो तो प्रतिफळ लाभून दी बऱ्या पावसाच्या देण्याक आशेवन आमची मागणी आमी उबारी आनी गवया सबार आमचे काळजाचे उतरेक आमच्या मोतीन आनी काळजांत आसात सबार जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां सबार जाणांक आमी मागता म्हूण भासयलां सबार जाणां मागणेची गरज आसा आस्पत्रेंती जायतो लोक विविध नमण्याच्या पिडेशिडेंक कश्टता प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी कॅन्सर म्हणल्यार मरेकार पिडेक जायतो लोक वळूक जावन कश्टता सर्व रितीच्या पिडेशिडेतावन कश्टांच्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागया जे कितें आमी मागोवंक आमकां जाय म्हणून आमकां भोगता ह्या वेळार आमी उगडास करून त्या गरजां खातीर मागया देव पावणे खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या युवा जाणांनी समेसो पाटलाव करून बरें मन तांचे थंय मेळच्या खातीर आमी मागया आमची सर्व मागणी आमी एकठांय करून समयातय तांणी शिकयलेल्या मागण्या बराबर सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजी नांव पवित्र जावं तुजें आस आमकां तुजी शी सेवा सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सेवा तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणी पळोवन
सोम्याचो आशीर्वाद घेवच्याक आमकां समयायती करया गवयां गीत येदा व्हडा सक्रामेंटा येद्या व्हडा सक्रामेंटा सोस्तांगामां करुया उर्वेयात्यारु बाबुया योर्यो इति आधार्या सर्वोच्च उस्कृत्विस्या Mother विचित्र सक्रामेंटा काल तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडफडेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सस्नच्या सस्ना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवान लोरेस थंय सर्व भक्तिकानो आणि भाव भयणीनो सांलोरे समुखांतर देवाची स्तुती करूंक
देवाक अर्गां दिवंक आमी ह्या देव तेंपलांत आसां. आयचें देवाचें उतर आमकां देवाच्या मोगांत आनी पेल्यांच्या मोगांत रावूंक उलो दिता. देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान रावून सर्गीच्या राजा कुशीन आमची मेटां आमी काडटा आसतना आमी जायते फावटी सुखोन पडटा. ह्या सर्व सन्निवेशां खातीर देवा लागीं आमी बोगसणें मागया. एक नितळ काळजान निर्मळ मनान हें बलिदान भेटूंक आमकांच आमी आयती करया. आमच्या पातकांचो आमी उगडास करया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच अंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावो. बापा तुझ्या मोगाच्या हुजान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून म्हयनेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणात जियेता आणि रासवड चलयता ससनच्या ससना. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. मोगाच्या भावा, मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हणून उगडास कर. हीच हांव परगट करता ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कोश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसड्यां सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचें उतार सांकळींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां तें सगळें देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसतां. जेजू क्रिस्तांतय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सासणीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. ही सांगणी निजाकी सारकी. आमी ताचे सवें मेल्याव जाल्यार ताचे सवें जियेतल्याव. अखेर पर्यंत ती रावूं जाल्यार ताचे सवें राजवट करतल्याव. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतालो, कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. तुज्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतरांचेर होंदोन ताणी खंयच्योय वाद विवाद धरिनाये म्हणून देवाचे नांवी तांकां बूद सांग. असली तर्कां आयकतल्याच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हणून दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपलें खसब करूंक लजनातलेल्या वावराड्या बरी जा आनी सताचो संदेश परगट करच्यांत फाटीं फुडें पळयनाका. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्परा, म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारतां.
वाट सुटलेल्या भूत सांगून सारखी वाटे तो हाडता कालत्यांक नीट वाटांनी तो सोलोन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उघडता. ताचे करार सांबाळतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो मोग आनी विश्वासीपण आटापतात तो सोल्यो आपली भक्ती करतिल्या सर्वेस्पर आपले काळीज उघडता तसल्यांक आपल्या कर रसो अनुभव तो दिता. आमच्या सडवंदरा क्रिस्तान मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापित केल्ले जिवीत शुभवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडले. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळयवन शास्त्रीय मदलो एकलो मुखार येयलो आनी सर्व उपादसां भितरलो पयलो कणसो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुजे सक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत्य. सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान आनी सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तीन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरेच पेलाचो मोग करचो. हे सर्व होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी व्हरतें. ताची जाणटिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतर हे
सान लॉरेसच्या मोजतीन देवासो आनी पेल्याच्या मोगांत आमी वाडया. आयचे जमत प्रार्थन आमी आयकले मिसा वेळार. जशे सान लॉरेसान देवाच्या मोगा खातीर तशेंच पेल्यांच्या मोगा खातीर आपणाचेंच जिवीत जरयलें, आपणाचेंच जिवाचें बलिदान ताणें भेटयलें. त्याच परी आमी ह्या संवसारी देवाच्या मोगांत तशेंच पेल्यांच्या मोगांत रावूंक करपा दी म्हूण आमी मागलें. आनी आयची वाचपाय ह्या दिशेन आमकां नियाळ करूंक आनी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक उलो दितात. फाटल्या दिसाच्या शुभ वर्तींनी आमी आयकुचें तर जायतीं सावलां जेजूच्या मुखार दवरलेलीं आमी आयकल्यांत. फाटल्या दिसाच्या शुभ वर्तींत एक सवाल अशें आसलें जेजू लागीं, आमी तिरवो दिवचो सारके वा सूख, संवसारी रायाक तिरवो दिवचो सारको की सूख म्हणून एक सवाल जेजू लागीं जेजूक शिरकावन घालच्या इराद्यान ताणें विचारलेलें फारीसांवारी. आनी त्या सवालाक जेजू म्हणटा जें कितें देवाचें आसा तें देवाक दिया, जें कितें तें रायाचें आसा तें रायाक दिया. आनी उपरांत कालच्या दिसाच्या शुभ वार्तेंत जेजूक आनी एक सवाल आसले. 7 जाण बाबाव एका स्त्रीये लागीं, एक स्त्री 7 जाणां भावां लागीं एका फाटल्यान एक लग्न जाता. पयलो लग्न जाता तिचे लागीं, तो मरण पावता. दुसरो लग्न जाता, तोय मरण पावता. तिसरो लग्न जाता, तोय मरण पावता. निमाणें ती स्त्रीचो खरो नवरो कोण जातलो हें सवाल पुनर्जिवनपणा विशांत जेजूक आयिल्लें. आनी त्या वेळार जेजू तांकां तांची सूख समजणी सारकी करता आनी पुनर्जिवनपणा विशांत सारकी चुकती जाप दिवन म्हणटा, ह्या संवसारांत मात्र लग्न कर दितले आनी घेतले. मुखल्या सर्गीच्या राजांत लग्न कर दिवचें आनी घेवचें आसचें ना. आमी हर एकलो देवदूता बरी आसतले हांव म्हणून जेजू जाप दिता. आमचो देव मेल्ल्यांचो देव न्हय, बगार आमचो देव. देव अब्राहम असो, इजाक आनी जाकोब असो देव, तो जिव्यांचो देव म्हणून जेजू सारकी जाप दिता. आनी आज जेजू मुखार आनी एक जाप, वर्तोपादेश खंयचो, वर्तोपादेश खंयचो. सगळ्यां प्रास वर्तोपादेश आमकां 10 उपादेश आमकां आसात. आनी जेजू लागीं एक सवाल, वर्तोपादेश खंयचो. आनी ह्या सवालाक जेजू म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी दुसरो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी ह्या 2 उपादेशांक आनी थंयसर परण्या सल्ल्यांत आसच्या 10 उपादेशांक ताळ पडटा गी ह्या दुसऱ्यान सगळी ना. थंयसर अशे ते 10 उपादेश ह्या दोनी उपादेशांत आटापून आसात. थंयसर अशे पयले ते 3 उपादेश, एका निज देवाक मान दी, देवाचें नांव व्यर्थ काडनाका, आयतारसून बागेवनपणी सांबाळ. ह्या देवाच्या मोगा विशांत आमकां उलयतात. आमी देवाक आमच्या जिवितांत सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान सर्वेस्परा देवाचो मोग करी जाय आनी ताका मात्र आमी आराधन करी जाय म्हणून आमकां पयलो उपादेश शिकयता. तर तसो आनी एक भाग जेजू म्हणटा, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करी जाय. आनी उपरांतले 7 उपादेश कितें आसा, जिवेशी मारनाका, प्रद्वार करनाका, फडसांक सांगनाका, पेल्यांक लुकसाण करिनाका. हे 7 उपादेश पेल्यांच्या मोगा विशांत, पेल्यांतय म्हजी आनी तुजी जबाबदारी कसले म्हणून आमकां दाखोवन दितात. आनी जेजू हे 10 उपादेश हाचे 2 उपादेशान एकच उपादेश करन, देवाचो मोग कर तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणून जेजू आमकां सांगता. जेन्ना त्या सवालाक जाप आयकल्लो तो शास्त्री म्हणटा, वय निजायकी देवाचो मोग आनी पेल्याच्या मोगांत आमी जिये जाय. देखून जेजू परत दामून म्हणटा, वय सारकी जाप तुवें सांगली. ह्या उपादेशा वेळें आमी कोणूच सर्गीच्या राजांत आमी प्रवेश जावंक आमचे वरवीं साथ दिना. जेजू म्हणटा, सर्गीच्या राजांक प्रवेश जावंक एकच एक वाट आसा, तर ती जावन आसा
देवाच्या मोगांत रावचें आनी पेल्यांच्या मोगांत रावचें. सर्गीच्या राजाक एकच एक वाट देवाच्या मोगांत रावचें आनी पेल्यांच्या मोगांत रावचें. देखून आमी आमचो सुपात्रून सान लॉरेस ताणें देवाचो मोग केलो आनी दुबळ्या धाकट्यांचो कश्टांत आसल्यांचो निर्गतिकांचो ताणें मोग केलो आनी अशें श्रेश्ठ मार्तीरपणाचें मरण ताका फावो जालें. आज आमी सान लॉरेसाचो उगडास करता, ताका आमी परत आनी परत मान करता, कारण इतलेंच ताणें आपल्या जिवितांत देवाच्या मोगांत रावलो आनी पेल्यांच्या मोगांत रावून क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिली. देखूनच ताची जिणी निजायकी आमकां एक प्रेरण. ताच्या संगी आनी एक व्यक्तीची हांव वळख तुमकां आज दिवंक कशी व्हरतां. तो जावन आसा सान दमियांव. मोलोकाय म्हणल्या त्या कुद्र्यांत द्वीपांत थंयसर जायतो लोक कोडाच्या पिडे वरवीं कश्ट जालो आनी एक याजक सान दमियांव म्हणलो त्या लोकांची सेवा करूंक मुखार येता. थंयसर कोडकार आसले, ती कोडाची पिडां एकामेका आशार पाशार जाताली आनी अशें आसल्या वेळार त्या जाग्याक क्रिस्ताची वळख दिवच्याक, मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक, तांकां तांच्या आत्मीक गरजांक पावच्याक कोणूच फुडें येनातलो. ह्या वेळार एक याजक, तरणाटो याजक दमियांव म्हणलो तो फुडें येता आनी तो त्या लोकांच्या सेवेक गरजांक पावता. ताणें ताच्या जिवितांत देवाची सेवा केली आनी पेल्याची सेवा केली आनी अशें तो निमाणें ताकाय कोडाची पिडा येवन तो मरण पावलो. देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत रावून क्रिस्ताक सान दमियांवन साक्ष दिली आनी आज ताचोय आमी आज मान करता. फाटल्याच दिसांनी बाब स्टॅन स्वामी ताच्या विशयांत आमी आयकलां. ताणें दलितां खातीर आनी बुडाकट्टू जनांगाच्या लोकां खातीर आपणाचें जिवीत ताणें समर्पण केलें. निमाणें ताणें केल्ल्या त्या बऱ्या कामाक कितें फावो जालें. ताका जैलाची शिक्षा साबार दिसांची ताका फावो जावन निमाणें तो मरण पावलो. आनी अशें हो व्यक्ती आज आमी तसो उगडास काडटा आनी मुखल्या दिसांनी तो एक संत जालो जाल्यारय जावं पुरो, कारण ताणें देवाच्या मोगांत रावून पेल्याच्या मोगांत रावून क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिल्या. भाव भयणीनो, ही दोन गडितां तुमच्या मुखार दवरली. जायते सांत भक्त आसात, जावं पुरो मादर तेरेजा, जावं पुरो सान जुआंव पावल दुसरो आनी असले सांत तांणी तांच्या जिवितांत देवाच्या मोगांत रावून पेल्याच्या मोगांत रावून क्रिस्ताक साक्ष दिल्या. फाटल्याच दिसांनी एक न्यूज पेपराचेर ह्या दायज वडल्याचेर हांवें एक न्यूज वाचलें. आमच्या शेजारच्या गांवांत एक दुबळें गुटाम आसलें, तांकां एक बरें सारकें घर नातलें. एका कोडक्या भाशेन धाकट्या पेट्याच्या गुडाच्या सारकी इल्लोसो व्हडलो तांचे गोवडा भाशेन एक घर आसलें. त्या परिसरांतले बऱ्या मनाचे मनीस हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान जात कात भेद नासतना सांगाता येतात, इल्लेशे पयशे जमो करतात आनी त्या एका हिंदू भावाक एक बरें घर बांदून ताका जोगतो एक आसरो दिवंक ते प्रयत्न करतात. ही जावन आसा निजायकी क्रिस्ताक साक्ष दिवची एक वाट विधान. भाव भयणीनो, आमच्या बोवारी कश्टांत आसलेल्या भावांच्या भाव भयणीच्या गरजांत आमी पावया. देवाच्या मोगांत आमी देवाचो मोग करता मात्र म्हणून आमी पेल्यांचो आमी द्वेश करता जर आमी फोडकिरे म्हणटा देवाचें उतर. आमी देवाचो मोग करता, आमकां मागणें करूंक सुलाभ, देवा बलिदाना हांगासर बसून आराधन करूंक सुलाभ, स्तुती करूंक सुलाभ, पूण आमी पेल्यांच्या गरजांत पावूंक, पेल्यांक उपकारी मनाचे जावंक आमी सबार पोटी विसरून पडटा, सुकोवन पडटा. देखून आज आमकां ह्या देव टेंपलांत येवन सान लॉरेसाची मजत मागून आमी आमच्या घरांक पाटी वेता आसतना एकच एक संदेश आमी घेवन या. पयल्यान कुटुंबांत माया मोगान जियोवया. आमच्याच कुटुंबांत जर आमी आमच्याच कुटुंबा भितर आमी एकामेकाचें तोंड पळयना, एकामेका लागीं उलयना, एकामेका आमी पासयो आशार पाशार करिना, आमची चिंता आशार पाशार करिना, तर आमी पेल्या लागीं बरो संबंद आसा करूंक साथ दिना. पयलें आमच्याच कुटुंबांत पवित्र सभेचो मुळावो कण जावन अशें कुटुंब, त्या कुटुंबांत आमी एकामेकाचो मोग करूंक प्रयत्न करया.
दुसऱ्यान आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आमी एकामेकाच्या मोगान आमी रावया आमी हर एकल्याचे मन जिखोवंक अशी एकच एक वाट ती मोगाची वाट ती दाखोवन दिल्ली कोणेय न्ही आमच्याच सोम्यान आमच्याच क्रिस्तान मोगा मुखांतर कशें जैत जोडयेत म्हणलें जेजून आमकां दाखोवन दिला देवान आपल्याच्या एकल्याच पुताक हे संवसारी ओपून दिलो की कारण देवान आमचो मोग केलो आनी जेजून आमचो मोग केलो आनी आपणाचें जिवाचें समर्पण केलें देखून आज आमी हांगातावन फुडें वता आसतना देवाच्या मोगांत रावून पेल्यांच्या मोगांत रावून आमी क्रिस्तांक साक्ष दिवचे सालोरेसाकचे आमी मोगाळ तशेंच विश्वासी भक्त जावन आमी जियोंक प्रयत्न करया तसो सोमी आमकां हर एकल्याक ती कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमी भेटोवचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत
हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदराक सर्वीस मागे. प्रेतीचे बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लॉरेस भूमीत हुंपलेल्या गोवांच्या खणापरी आपल्या जीवाची या संसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणावरवी महिमेवंत जालो आणि पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. या सन्मानान आम्ही संसाराचे सडवणे पसोत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या समयावरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीर वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्वंतय जेजू ख्रिस्त आमच्या समयावरवी आम्ही तुका दिन वासून फावो. ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. बागेवंत लोरेसा जेजूच्या पावलांनी सोलो आपले रगत वारो तुझी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्या आमकां तो उगड करताय आणि अशें आमचे असत काय क्रिस्ता समयावरवी तुझे बळ संपूर्णायन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगती आम्ही प्रितुमे निरंतरी संतोषा तुझी स्तुती गायता. बापा करस तू पवित्र तुस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पोवची. तेच परी जेवण जातसताना काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bawarto sodot pargatuya. Sumi Jesu meno, Jesu jivan zala, Jesu jivan zala, Jesu no vyangitala. बापा जेजूच्या मरणसो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आणि हो जिवितोसो उंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतलामा समयसता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस आमच्या भगियन बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची एकाकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, तिजो पती सांजुजे, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळींग तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorbi, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tai, Povitratmyacha ek purna, Sarpodvedar Bapa, Sarvandanare Vaibhautuka, Sasna cha sasna. आमच्या सद्गुंदराची आज्ञा मनान धरून समयान शिकयलेले मागणे सांगात आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडलें पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त कायम दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सद्गुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवश नत्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदार ककुलतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. माये मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती पटोवया. संसाराचे
शांति दे, आपका शांति दे। पळयात हो जेजू बापाच्या मोगांत तशेंच पेल्यांच्या मोगांत जियेवन आमकां खरी येतल्या की देवाचो मोग आनी पेल्याच्या मोगांत आमी जिणी सारूंक आमकां उलो दिता तो ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सुभागी सुम्या तुमचे पितरांचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Oh
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जीवनावरवी भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजापरी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनेक भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्रत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. दय करून बसा. म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपूर्वेचे मिसाचे बलिदान भेटोवन आराधन सोलन व्हरून आमचे खातीर सान लोरेसाची मजत घेवन देवा बापा लागीं विनंती करच्याक मागलो. याजक मनादीक बाप अल्विन डिसोजा प्रस्तुत नव्यानच ताका नेमक केला डिरेक्टर जावन कुटुंब आयोग केंद्र मंगळूर DSSचे वर्ते एक सेंटर कुटुंब आयोग केंद्र हाच्या ह्या कमिशनाचो आनी तशें कुटुंब जिणे केंद्राचो डिरेक्टर जावन आसा. गांवांत तो शिरतडीचो जायते कडेन आपलो वावर करून आतां प्रस्तुत थंयसर काम करता. तशेंच ताचे सांगता निवृत्त याजकांच्या त्या घराचोय तो चापलीन जावन आसा. सांत लोरेसाची वर्ती माजत मागून ह्या वर्त्या तांच्या मिसावान हांव तांकां बरें मागता. देव तांचेर आशिर्वाद घालूं दी. तांच्या मिसा वर्त्या तरान करूंक तोच सर्वेस्पर देव सांत लोरेसा मारिफात मरिया मारिफात आदार दिवूं दी म्हणून मागता. आमच्या संगत हांगासर हजर आसात मानादीक बाप डॅनियल सल्डाना, गुजरात अहमदाबाद थंयसर वावर करच्या खातीर तो आसा. आतां निवृत्त जावनी फिरगजेन तो आपलो वावर दिवन आसा. गांवांत ते किरेम फिरगजेचे हांगासर येवन सांत लोरेसाच्या ह्या पवित्र तळार येवन तांणी सा भेटवणी केल्या. तांचो उपकार बावुरता. तांचे निवृत्त याजकाचे मिसांव बऱ्या तरान जावं दी म्हणून मागून तांची मुखली जिणी नंदन जावं दी, बऱ्या भलायकेची जावं दी म्हणून आशयता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जावची जायती आत्मीक गरजां पासत आनी तशेंच आमची कामां देवाच्या आदारान जाती आसात. जायत्या कोरडाची कामां आसात देवाच्या आदारान भक्तिकाच्या सहकारान जाती आसात. ह्या केंद्राक क्रिस्त कृपा केंद्राचें काम आसा. तेजे उपरांत योजना आसात. ह्या सर्व खातीर तुमचो आदार मागता. दिवंक तुमकां फुलाची ह्या फुलाची पाकळी दिवंक मन आसा तर देवाच्या आदारान ह्या पवित्र तळाच्या कार्याक आर्गामिसा त्या सवा पिर्जेंत मुर्दोमो जेवणाचे प्रायोजक थंयसर आमच्या हॉलाक आमच्या स्टॉलाच्या थंयसर संपर्क करचे. नंतर म्हज्या ऑफिसाक मेळचे. बेंजर केल्ले मीठ आनी धार्मीक वस्तू स्टॉलान मेळटात. हप्त्यामध्ये हांगासर आत्मीक समालोचना खातीर याजक मेळटा. मुंगाट फोना मुखांतर येवचे. पूण कुमसार आनी वांजल दोजरा खातीर सदांच याजक हांगासर लाभ्य आसात. हर एकल्यानी जेवण जेवण वसत म्हणली विनंती आमची जावन आसा. क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाक आयिल्लें दान मेरी डिसोजा मियार 2000, मॅक्सिम मचादो मुंबय 5000, रिहोन कॅस्टेलिनो शंकरपुरा 5000, शारेल डिसोजा मुंबय 500, लुसी अंद्रादे संतकट्टे 5000, ब्रिस्टन सुवारिस ब्रह्मावर 500, फेडरिक लोबकुटा मुंबय 500, विन्सेंट गोम्स शिरवा 2500, विल्सन जोविन फॅमिली मुंबई 1000, शर्ली कुवेल्लो मँगलोर 2000. सांत लोरेसाच्या वर्त्या कामाक ताणें दिल्ल्या कामाक सांत लोरेस प्रसन्न जावन देवा बापान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव मागतां. फाल्यां जुनाची 7 तारीखेर शुक्रार जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त आचरण करता.
सांजेर 4:30 वरार हांगासर आराधन आसा. ताचे उपरांत मीस आसतलें. सर्वांनी व्हड्या संख्यान हजर जावन जेजूच्या पवित्र काळजांतल्यान व्हरतो मोग आनी काकूळ जोडून कृपा जोडच्याक विनंती करता. आतां विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांच्या पासत. सर्गीच्या सर पदवीधर बापा आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र तळार विविध रुपांनी मुर्दोम जावन पिर्जन जावन प्रायोजक जावन जेवणाचे वंतिके दिवन आदार दिला. तांचे सर आत्रेक आशा सुफळ कर. तांची मागणी यशस्वी कर. तांचे मागलो उपकार मेळत तरा दिसपडतो ग्रास दिवन तांकां राख आनी सांबाळ. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबांक आदार जावं दी. ह्या उजवाडा बरी तांचोय उजवाड फेरा मुखार परजळोवंक आदार जावं हे मागणी आमी करता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ब्लेस्टन अरान्ना मोडबैळे, ब्लेस्टन अरान्ना मोडबैळे, अल्फोन्स कॅस्टलिनो मोडबैळे, अल्फोन्स कॅस्टलिनो मोडबैळे, संतोष शिरवां, संतोष शिरवां, डिविना शार्लेट लोबो आजेकार, डिविना शार्लेट लोबो आजेकार, जूड ज्योती डिसोजा उडुपी, जूड ज्योती डिसोजा उडुपी. हाचे वर्णाचे प्रायोजक स्टेलॉन मॅनेजर्स पिलार, स्टेलॉन मॅनेजर्स पिलार. हाचे मुर्दोमू हेल्विन मतायस एंड फॅमिली दुपदकट्टे, हेल्विन मतायस एंड फॅमिली दुपदकट्टे, नॉर्बर्ट डिसोजा कारकळ, नॉर्बर्ट डिसोजा कारकळ, विलियम लोबो शिरवा, विलियम लोबो शिरवा. आनी कोणाची नांवां सोण गेल्ल्यानंतर तांणी येवन वाती व्हरच्यो. उबे रविया सांत लोरसाच्या मानाक गीत गावया. समयाची स्तुती करया बुकान पेज नंबर 158 158. सांत लोरेसाक नवीनाचे मागणी. येजैतेवन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरस बावर्ता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयज आमचे घालते मागणे. वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या जिवो बावर तेर बळवसो आनी देवाचो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे ते परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांक थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंक कस्तांवरां कासल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आनी बावर्तांक आनी बावर्त्यांक शेडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसार विस्तारून दी. आमच्या कुडी एकमेच्या सरगरजांनी आमकां भाव प्रतीक जावन सांत लोरेसा मारिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन जाल्ल्या पासत, एलर्जी गूण जाल्ल्या पासत, तकली गोड रावल्ल्या पासत, दुबईंत काम मेळ्ळ्या पासत, घरांत वकल कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासत, कुमगार कार्य बऱ्यार जाल्ल्या पासत, एग्जामान बरे मार्क्स मेळिल्ल्या पासत, घराचें काम बऱ्यान संपल्ल्या पासत, काजार बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, स्वंत घर फावो जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभिल्ल्या पासत, 20 वर्सां उपरांत घराक वचूंक रस्तो फावो जाल्ल्या पासत, ऑपरेशन नासतना
पिढा गुण जाल्ल्या पासून हात दूख गुण जाल्ल्या पासून बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून मार्ग दितात सांत लोरेसाक जावन मान आनी होगळाप सांत लोरेसा मरिफात बेटोविया 9 आनी 93 जणांक बरी भलायकी मेळोवंक एका दादल्यान आपल्या बायल्या भुरग्यांक मोगान पळोवंक 6 जाणांची डायबिटीज 3 जाणांची BP 2 कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावन 2 गॅस्ट्रीक किडनी पिडा कातीची पिडा 3 उस्मोड गुण जावन 11 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचे दिणे फावो जावन 15 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 2 दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 3 भुरग्यांक परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक 30 आनी 3 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोवंक 5 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक एकल्यान गुडका संपूर्ण तरान सोडूंक स्मोकिंग सोडूंक 2 आर्थीक परिस्थितींत सुटका लाभोवंक एका बऱ्या कॉलेजींत बरी सीट मेळोवन ताचे फुडार बरो जावंक घर आनी जागो बऱ्या मनाक विकून वचूंक 2 हट राग पयस वचूंक 4 जाणांक विजा मेळोवंक 5 कुटुंबां मदें एकवट मायामोग सोडून 7 जाणांक पांयांची गांठीची दूख गुण जावन सांत लोरेसा मरिफात 9 घरांनी शांत समाधान मेळोवन 2 सुटावे कुंसार जावन मिसा वचोवन 3 दोण्याची दिश्ट पाटी मेळोवन 2 हात दूख 4 जाणांचो पांय दूख बावळो दूख गुण जावन 11 जाणांच्या मतीक समाधान संतोष मेळोवन 3 काजार बऱ्या तरान जावन 2 कामाची भद्रती मेळोवन 3 हातीन धरिल्लें काम बऱ्यान जावन एका स्त्रीयेक पुसवास बंदचे रावून 2 बरी न्हीद पडोवंक एकल्याचे काजराचें कार्य बऱ्यान जावन 2 लोन फारीक जावन घर नावार जावन एब्रोडान बरें शिकोवंक सीट मेळोवंक 3 गरबांचें काम बेगीन संपोवंक पॉयंट बऱ्या तरान जावन 11 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक गौबैला मदें आशिल्लो मानास्ता पयस जावंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या नांवान मागतात 5 जाणांक कामान प्रमोशन मेळोवंक वायट संवय तावन पयस रावोवंक 7 जाणांक ग्रीन फारीक जावन 9 जाणांक जाग्याचे समस्ये पर्याय जावन अन्याय करतल्यांची मोत उजवडावंक 2 एलर्जी गुण जावन शेळ आनी कोंकली गुण जावन तोंडान पडिल्ले फड गुण जावन 2 कॅन्सर पिडा गुण जावन 5 जाणांची मोतीची पिडा गुण जावन एकल्याक पांयांक बोळ मेळोवंक 2 कोर्टान जीक मेळोवंक एका स्त्रियेन घरा पाठी येवंक मागतात डिलिव्हरी बऱ्यान तरान जावन गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याची वाडवळ नॉर्मल जावन 3 घर बांदूंक फावो जावन भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान पयस रावंक फ्लॅट शॉप सेल बरें जावन बरे राजकी फुडार फावो जावन युरीन इन्फेक्शन गोमटी दूख वर्टिगो गुण जावन देशांत शांती समाधानाचो बरो सरकार फावो जावन पांयांचे किल्ले तोंडार आसली दोविकता केसोळी सामकोळ नापयस जावन बरो पावस जावन परमनंट काम जावन 3 काजार जिवेत बऱ्या तरान जावंक मागतात ऑपरेशन नासतना हार्टाची पिडा गुण जावन बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळोवंक 3 स्वंत घर आनी एकल्याक आंगड फावो जावन घर जागो मेळोवंक चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोवंक मागतात प्रत्येक टेसां पासून मागया एकल्याचे पोटाचे सर समस्ये पर्याय जावन डायजेशन सोमा जावन विंड पायप पर्याय जावन जेवल्लें कान बऱ्या तरान
पोटाक पावोंक रिइन्फारीक जावंक मजत मेळोंक कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी RFT LFT फंक्शन रिपोर्ट बरो जावंक दोगा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोंक एका स्त्रियेची फूल बॉडी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक विनोदा म्हणल्यार भयणीची कॅन्सर पिडा गुण जावंक लिल्ली डिसोजा म्हणल्यार भयणीची मेमोरी पावर पाटी मेळोंक तिची भलायकी बरी जावंक शैक्षणिक वळा सुरू जाला आसता सर भुरग्यांक तांचे मिसांव बऱ्या तरान शिकोवंक गिन्यान बरी मोद जावंक रिटा डिसोजा म्हणली भयण ICUंत आसा तिच्या भलायकी बरी जावंक रिटा डिसोजाचे मोतीक समाधान मेळोंक देरांक पयस आसूंक मागतात आमा सुमेस्ताच्या त्या सामा पासत इराद्या पासत ह्या बाजिलिकाच्या सर्व समस्यो परिहार जावंक काडिल्ली सगळी योजना फंदा पळोवंक मागया ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ आमची सर प्रार्थना सान लोरेन्स समर्पात देवाक पेटोवन दिवया ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎನ್ನೆಂದ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन बगी मोरान बरोवन सरकार तुजे संगता ससनाक देवाक ओगळसून तुवें भाग आमकां समिस्तान फावो कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं Sanctoris martyram apesut vinaticum Christus Sagat Paulus Jagati Gratiam Yesar Padvedra Bhagavan Lorensan आपल्या बडबडाच्या उज्याचेर जैत वराशेंत वेंग केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशेंत कर म्हण तुजे लागीं लालून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे सर्व आमच्या पिडेस्तां पासत आमा समेस्तां पासत तुज्या बगले नासलेल्या पिडेस्तां पासत कोणा पासत मागूंक तूं खुशी भरताय त्या पिडेस्तां पासत कोणे आमचे लागीं विविध रुपांनी मागूंक सांगला तांचे पासत उडास कान जेजूच्या अमूल्य रक्तान गुण जावं ताचे दैवीक स्पर्शन गुण जावच्या खातीर आतां आमी मागया Somyaci naviam soadar Somyadaye naik mujhe magne Somi tumche sobe aso Prartuya सर्व पदवेदारांनी ससंडेवा तुझी गुणकरची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय
या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या अगणीत काकुर्तचेर पात येवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्तां साल्लो रसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी एकमेची भलायकी लाभय या बजलिकांत तुझ्या दैवीक सावस असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली ददोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार सोलोन तुजो मोग आनी बरेपण प्रसारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्तांच्या सोम्या मारिफा स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दी आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो ही पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदां आसो वसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची सडवण आमकां लाभोंक देवाची काकूळट आमकां लाभोंक या पवित्र तेलान मागतना बावडट्या वरवीं आमी तें घेतना देवाचो पवित्र आत्मा आपल्या साथ देण्यानी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमकां बरोवंक आनी ह्या मरिफात आमकां बरी भलायकी मेळो म्हणून उबे रावया ह्या पवित्र आत्म्याचें गीत गावन त्या पवित्र आत्म्याक येवकार मागया
Nirashne despo salyada disporte solo tui Nirashne despo salyada आणि पुत्राचे